गोयच्या मीन लिजांचे रिन्युवलाक सुप्रीम कोर्टात आक्षेप घेवचे याचिकेचेर शुक्रारा सुनावणी जाली। याचिकादार म्हणटा सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात नवे लीज आनी नव्या इसींची अपेक्षा आशिल्ली। हायकोर्टाचो निकाल फक्त स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ल्यान प्रॉमिसरी आदाराचेर। स्टॅम्प एक्टा प्रमाण भरिल्ली स्टॅम्प ड्युटी परत दिवं येता। इसी रिस्टोर केले ते इसी अहवाल नासतात। रिन्युवलाची पद्दत एकाच तरेची स्टिरियोटायप। IBM रिपोर्ट नासतना रिन्यू केल्यात। गोयच्या मिनाची निर्गत जाल्ल्यान 83A कलम गोंयाक लागना। हाचेर सरकारी वकिलान केल्लो आर्ग्युमेंट असो। आदल्या निकालात 23व्या परिच्छेदात याचिकादारान रिन्युवल उपलब्ध ना म्हूण आर्ग्युमेंट केल्लो। मात निकालाच्या 25व्या परिच्छेदात 2013च्या रिन्युवला विशीं सुप्रीम कोर्टात म्हायती आशिल्ल्याचें स्पश्ट जाता। पावणेचो आर्ग्युमेंट पयलींच भायर पडिल्लो आनी लीज दिवप राज्य सरकाराच्या हातांत उरता। रिन्यू केल्ले 89 लिजांपैकी फक्त 17 लिजांचो IBM रिपोर्ट ना। फुडली सुनावणी मंगळारा दवरल्या। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।